सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांक कुसाचे वाटेंतल्यान चलय आनी ते सर्गीच्या राजाची वाट दाखयणार जावं देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी फुलोवण्यांनी फोटोचे स्वातेर तांणी कोरी जिविताची वाट तांकां दाखोवंक देवाची कृपा तांचेर पडूंक देवा लागीं मागुया. पोशीर दारवाड्यांतल्यान चलूंक गांव गांवांनी आनी वाड्या वाड्यांनी सोपोवन विकास जावं देवा लागीं मागुया. आयच्या देवाच्या उतरां आनी नियाला वरवीं आमी दर एकलो हृदवन करूंक आमची असोकताय ओळखून सदांच देवाचे पदवेचेर पातयेवन आमी येयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा सुपोर्ट कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या देवा आमच्या बापा बैग्यो तांकवारी कातारिनाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा ती ओळखून आमचे सेवेचो ओवाकाणीचो योद आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी संवसारी वणावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोशाच्या उतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यान इमनी करून आमकां कृपा दी म्हूण पावतीकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवारी करताय. तुजे सर्वणीचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उठोवंक जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती
संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच भशेन कोश मरण सोसून रवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुझे मुखार येवन तुझी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी बेनेडिक्ट आमच्या भाग्यवंत बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा मुलींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मोकामोड फुडेवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत दोता, भक्तिवंत जुजे वाजा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू राय, पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्वोद्वेदार बाबा, सर्वबंधनांनी भय बोलूगा, सासनाच्या सासना. जेजून शिकयिल्लें मागणें ताची सुत्रां घेवन सरीच्या बापाक भक्तीपणान आनी विस्वासान करुया. आमच्या सर्वायकांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता.
तर आमकांचे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुमेजू क्रिस्ता सुमेशा तुमकां म्हणलें तुमकां शांती दवरता आमी शांती तुमकां दिता आमच्या भक्तांचेर न्हय पूण जे भवी सभेच्या वार्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो शेता राजवत चलयता ससनाच्या ससना सुनेची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया की देवश शिडी संवसाराचें पाप कटती शिडीच्या जेवणाक काबिल्यांत तीन सुवागी